जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसब्यान तुका आकाचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो. हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा, तो मनीस भागी. ताची संसूत पृथ्वीचेर बलिश्ट जायत वतली. प्रमाणीक मनशाची संसूत सदैव. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करतात तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच आलचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितिकाळी. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरांत दोन आनी क्रेस्तकाय. ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखतलें. बऱ्या मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा. कित्याक तो खणवाळो, दयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. भागीवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवा बराबर हांव जुदेव जालो. समृद्धी खाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जरूय हांव समृद्धी खाल ना, तरूय समृद्धी खाल आसलोले पोरी जालो. तशेंच समृद्धी विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जरी हांव देवाची समृद्धी विरेत ना आनी क्रिस्ताची समृद्धी खाल आसा, तरी समृद्धी विरेत आसलोले पोरी जालो. ओसोकतांक जोडून घेवंक ओसोकतां बरोबर हांवूय ओसोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हाचे उपरांत सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले
आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरांत आनी त्या सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणें मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगडा मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुट्टी वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरांत भितर सरसात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलींच म्हणात. शांती फावो आसलेल्या मनशां थंय आसतीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर ती तुमच्या तांय परत येतली. एकाच घरांत रावंक तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्यांक आपलो मुखासोर फावो. घरांनी भोवू नाकात आनी खंयचेय नोंगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिलीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें जेवात. थंय आसतीत त्या वायटेकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे तांय येवचें जालें अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. नियाळाक आदार. भाग्यवन जुजे वाज आमचो गोंयचो आस्कारी. आयज ताची परब आमी करता. तो हे शुभ वर्तमानांत जेलो. ताचें जिवीत आनी नियाळीत जाल्यार तो जल्मान तावनूच भाग्यवंत म्हणल्यार जाता. याज्ञीक कसो वावरतना ताका मिशनर जिवितांचें आपोवणें आयलें. ताका वडील बिस्प व्हरूंक सोदताले पूण ताणें ही जुट्टी नाकारली आनी तो पांय वाटेन श्रीलंकेत गेलो. थंय तो एक वावराडी कसो भितर सरलो. पाद्री जावनूय सगळे तरेचे वावर ताणें केलो. एक भिकारी, रांदपी, नर्स, दोतोर, पेदो, कुली जावन गुप्ती लोकांची सेवा केली. याज्ञीक कसो ते वातावरणाचे लोकांची ओत्मीक गरज भागयली. कितल्योश्योच मिलाग्रींत ताणें थंय केल्यो. ताणें वेता त्या गांवांत आपल्या फाटल्यान हो बरो वावर चालू दवरूंक मोहपूस म्हणल्यार सोमोयद्यांचे फुडारी घडले. अनावीस म्हणल्यार देव संदेशकार तयार केले. जेजून 72 जाणांक दोगांक नोंगरांनी धाडले. सर्गींचे राजाचे बरी खबर परगोवटूंक न्हयच 12 सीस पूण हजारांनी ताचो पाटलाव करून ताचे मिसांव परगोटले. जेजू आमकां एक एकल्याक विंचून काडल्यात, जावं कुटुंबांत, समुदायांत, फिगर्जींत आनी समाजांत. आनी व्हडपण पदवी सोडून ल्हानविकायेन एकामेकाची सेवा करून जेजूक गोवायकी दिवंक भाग्यवन जुजे वाज सगळ्या मिशनऱ्यांचो आस्कारी म्हणूंक जाता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमी आसा थंय आमचें मिशनरी जिवीत जिवया.